राजेश बाब, हालींच जे नितीन गडकरी आसा तांच्यांनी जो हायवे खातीर जो अमावंट आशिल्लो तो पास केला. खुबशे प्रॉब्लम्स आशिल्ले भोमा वाठारांत जावं तुमकांय लागता, खोर्ले जो एरिया लागता. सो फुडें कशें कितें जातलें हांगासर आतां? पळय, ही रोड म्हणजे आयज काळाची गरज आसा. हांव खरोखरच आमच्या नितीन गडकरीजीचें खरोखरच काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा. कारण आमच्या ल्हानशा वाठाराक म्हणजे ओल्ड गोवा टू माउंट फोर्ट हांगा पर्यंत आमचो तो फ्लायओवर येतलो. हांव फुडले भोमा पर्यंत काय उलयना, पण जो ह्या वाठारांत जो पळय तेणी पास केला 1060 करोड जे पळय तेणी पास केला तेजें अभिनंदन करता. मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. कारण प्रत्येक वेळा बसून एक काम करून हाडून आमच्या गोंयचेर तेजो खूब बरो आशिर्वाद आसा. तेजें अभिनंदन करता. आतां जर तुमी हांगा जर पळयतले, हांव उलयतां म्हाज्या मतदारसंघाचें, आनी ओल्ड गोवा टू माउंट फोर्ट ह्या जाग्यार हांव पळय उबो आसा तितल्या पर्यंत तो फ्लायओवर हांगा देंवतलो. आनी आयज तुमी पळयलां हांगासान भायर सरतलो जाल्यार कमीत कमी आमची स्कुलाची भुरगीं जे बाकीची कोण ल्हान अशें रोड क्रॉस करतलो 20-20 मिनटां तांकां क्रॉस करूंक मेळना. जस्ट 5 मिटर 10 मिटर रोड जर क्रॉस करतलो जाल्यार मेळना. ही खरी काळाची गरज आसा आनी आमचो फूल सपोर्ट तांकां आसा. जी पळय कोणाचें कंपाउंड जावं आनी कितें चडशें कांय वचना. म्हाका दिसता मे बी 2-4 जाणांचें कितें वयता. जे तेंच्या बदला जें तांकां कितें दिवंक जाय आमी गोवोरमेंटा कडल्यान तांकां घेवन आमी दितले. तितून भितर कांयच येना. आनी आमचे सगळे लोक सगळे सपोर्ट करता. कारण आमचो ओल्ड गोवा जे SFX बिल्डींग आहा थंयसरल्यान माउंट फोर्ट पर्यंत तो फ्लायओवर जावपाक जाय. कारण हांगासान जर तूं ओल्ड गोवा जर पावतलो मिनिमम तुका अर्दे वर लागता. जे 1 मिनटाच्या जाग्यार तुका अर्दे वर लागप ही कितली व्हडली आमकां हें पळय. एकदां एम्बुलन्स सुद्दां हांगा इतले रोड आसून सुद्दां ब्लॉक जाता. म्हणजे खरोखरच हांगा चड गरज आसा. कारण ह्या वाठारांत सगळे फोंड्यासान सांकळेसान वाळपयच्यान येणारे जाणारे जितले पळय लोक आसा जे सगळे ह्या बोरये शिरोड्या ह्या सायडी सगळे रोड हे मेन वाट जाल्ल्या कारणान ह्या रोडान वयता. ताका लागून हो रोड खरोखरच फ्लायओवर जावपाची चड काळान आमी फूल सपोर्ट करता. फाटीं सुद्दां पूण लोक मिटींग घेवन लोकांनी थारायलें की अशें जावपाक दिवचें ना. कारण कशें आहा ते म्हणटा थोड्यांची घरां वता जावं आनी कितें वता. सो अपोज आशिल्लो त्या लोकांक कशें खंयच्या वाठाराचो हांगासरूच हांगाच लागीं एक म्हाका दिसता मिटींग जाल्ली फाटीं. ती मिटींग म्हाका खबर ना. जेन्ना 1975 ह्या टायमार जेन्ना कोणी घरां काडलेलीं आसा तेन्ना तेंच्यांनी एफिडेविट दिल्ली आसा. जेन्ना हो रोड वायंडिंगेक जेन्ना वयतलो तेन्ना आमी सहज आमची हें काडटले अशें म्हणून तेंच्यांनी गोवोरमेंटाक आमच्या ऑलरेडी बरोवन दिल्या. आनी हो प्रोजेक्ट सेंट्रल गोवोरमेंटाचो गोवा गोवोरमेंटाक सुद्दां तो न्हू पण सेंट्रल गोवोरमेंटाचो. तो एनी हाव तो जातलोच जातलो. ती कोणाची बारीकशी कंपाउंड कोणाचें घर वचना. जे कोणाचे कंपाउंड जरी गेले तेच्या बदले ताका हें मेळटलें. आमी कोणाच्या अगेन्स्ट ना. आमी जितले वाचूंक जाय तितले वाचयतले. पण खरोखरच जो रोड जर जाय आयज आमचे भुरगीं तुका आतां सांगलें आमच्या ह्या स्कुलांतल्यान थंय जर रोड क्रॉस करतलो बशीक वयतलो जाल्यार ताका 15-20 मिनटां सुद्दां जरी जाले विदावट पुलीस ते त्या सायडीच्यान क्रॉस करूंक शकना. इतली परिस्थिती हांगा प्रॉब्लेम जाता. पण आमचो फूल सपोर्ट आसतलो. कारण आमी एक 2-4 मनशांक लागून आमी आख्ख्या आमच्या दुसऱ्या लोकांक त्रास करपाक आमी सोदना. आमी तांकांय रिक्वेस्ट करता तेंच्याय घरा कडेन हांव वयतलो आनी सांगतलो आयज आमची परिस्थिती अशी आसा ह्या रोडाची. येणाऱ्या काळान सगळे येयल्ले गेल्ले सांकळे म्हण वाळपय म्हण किंवा बिचोलेच्यान किंवा फोंडाच्यान शिरोडेच्यान सगळे आख्ख्यो गाडयो ह्या सायडीच्यान जाता. खूब त्रास जाता. पण हो जावपाक जाय ही सारकी खरी गरज आसा. आनी तितून आनी एक आशिल्ली की हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली हालींच की रोड वायंडिंगाक जावं एक्वायर लँडान जी कॉमर्शियल ज्यो सद्या आस्थापना आमी पळयता खुबशे ह्या रस्त्याकूय लागतात तशे की कॉमर्शियल थोड्यो गजाली आहा त्यो घडटात रोड वायंडिंगाच्या वाटेर. सो त्यो कश्यो कितें क्लियर ते सगळे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जो पळय कितें रोडाचे जो हे प्रोजेक्ट आसा ते पळोवन घेतले आनी ते जाता तशें त्या भशेन आमी क्लियर करतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.